जुवारी पुलावेल्यान एक गाडी पडली न्हंयत गाडयेन 4 जाण आशिल्ले म्हूण कळटा। पुलीस नेव्ही फायर ब्रिगेडीचे रेस्क्यू ऑपरेशन चालू। ट्रॉलरांक दर्यांत सोडचे आदी मरीन पुलिसांनी जनरेटर एलईडी फिशिंगाची सामुग्री ना हाची करची खात्री। हायकोर्टाचो नुस्तेमारी खात्याक निर्देश। पेट्रोलिंग सांगला वाडोवंक। पंचायत वेंचणुकांची उमेदवारी फाटीं घेवपाच्या निमाण्या दिसा 64 पंच बिनविरोध आयले वेंचून। एकूण 5038 उमेदवार रेसीन 621 जाणांनी अर्ज घेतलो फाटीं। दुयेंतींचेर आपापल्या केंद्रात उपचार करू येता आसतना दुयेंतींक जीएमसीत धाडपी दोतोरांचेर एक्शन जातली। खर परिणामांक फुडो करचो पडटलो आरोग्य मंत्र्याची शिटकावणी। नॅशनल हेराल्ड केशीत काँग्रेसीची मुखेली सोनिया गांधी परत ईडी मुखार। आज ईडी मुखार तिसरो दीस। परत 6 वरां चौकशी। गांधीची चौकशी करता म्हूण काँग्रेसवाल्यांचो निषेध। कुडचडेचो आमदार मंत्री निलेश काब्रालाचो सांग्यार आयआयटीक तेको। वीज महोत्सवाक गेल्ले कडेन काब्राल उलयलो। थळावो आमदार मंत्री म्हणटा 25% लायट खंय बेठीच पेट्यार। विधानसभेत गोंयकारांचे सगळ्यात चड प्रश्न आनी इशू काडपी आप। सरकारा कडेन जापोच ना। नवे आमदार म्हूण आवाज चिड्डपाचो यत्न। आप म्हणटा आवाज काडप सोडचे ना। सक्त वसुली खाते ईडीच्या अधिकाऱ्यांचेर सुप्रीम कोर्टाचो शिक्को। केंद्राक मोठी थाकाय। समन्स अटक इन्क्वायरी करपाचे पीएमएलए कायद्या सकयल ईडीक पुराय अधिकार। एसजीपीडीए नुस्त्या मार्केटाची दशा पळयल्यार लोक नुस्तें खावचो ना। सगळ्या मार्केटात बुरशेपणा चिखल घाणी। पीडीए फक्त कलेक्शनाक मेंटेनन्साचे नाव ना। श्रावणाच्या आदल्या दिसा करंजळे रापणी घेम नुस्तें सुंगटां मुडशो बांगडे शेतका वागयो खापी फडक्यो धरून सगळे। श्रावण तेंकता तसो नुस्त्याक गर्दी। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 18,313। एक्टिव्ह केशी 1,45,000। फाटल्या 24 वरांत 57 जाण सोंपले। गोंयांत नवे 80। एक्टिव्ह केशी 682। बीएसएनएल विकचे ना। केंद्रीय मंत्रिमंडळान बीएसएनएलच्या पुनरुद्धाराक दिली मान्यताय। बीबीएनएल आणि बीएसएनएल जाता विलीन। 1,64,000 कोटी रुपया रिवायवल पॅकेज मान्य। पैंगीण कळशी चिपळेच्या गांवकारांची पंचायत वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाची तयारी। वॉर्ड जनरल करचो। मतदान केंद्र लागीं हाडचे म्हूण मागणी। फोंड्यां ब्लड बँक आणि सीटी स्कॅन फॅसिलिटी जाय। दर खेप दुयेंतींक जीएमसीत व्हरचे पडटा। आरोग्य मंत्री विश्वजितान जीएमसी प्रमाण फोंड्यां सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलातूय विजीट मारची। सांगोळडा एका रेस्टॉरंटात पुलिसांचो टायट जावन धुमाकूळ। पार्टी करून गेल्ले बिलावेल्यान वाद। 3 ट्रॅफिक हेड कॉन्स्टेबल हेर 5 हेड कॉन्स्टेबल सस्पेंड। चल्ल्या चौकशी। कुंकळे पुलिसाकडेन बुलेट मोटरसायकल चोरयेची कागाळ मेळटाच एक्शन। पुलिसांनी यूपीच्या नीरज सिंगाक केली अटक। कुंकळे आयडीसी वाठारात कारवाय। वेंचणुकांनी मतदारांक फुकट हायसा वाटपाचे प्रकार गंभीर। सरकार ठोस भूमिका घेना। वेंचणूक आयोगाक आळाबंद घालूंक जमना जाल्यार देवानूच सांबाळचे। सुप्रीम कोर्टाची बडी। मंकी पॉक्स वाशीन निर्मिती खातीर सरकारान उखल्ली पावलां। वाशीन आनी डायग्नोस्टीक किट तयार करपाक मागयले कंपन्यांचो इत्सा प्रस्ताव। 69व्या सिनियर नॅशनल कबड्डी चॅम्पियनशिपात गोयच्या पंगडान जोडले काशा पदक। हरियाणा चॅम्पियनशिप मुख्यमंत्र्यान केले अभिनंदन। मार्केट पॉझिटिव्ह उक्ते सेन्सेक्स
500 पॉईंट्सांनी वाढलं. पावलं 56,000वर. निफ्टी 16,750.